नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयतां आनी आयज न्ही हांव तुमकां हे पळया स्प्राउटेड मूग हेज्यो मुगा गांठी करता आनी मोड येयल्ले मूग म्हणटा हांकां. हे हांवें काल कितें केलें, आमगेर मुगा गांठी केल्ल्यो ग्रीन त्यो, ती रेसिपी हांवें तुमकां दाखयल्ली आसा. आनी आयज म्हणलें कितें करुया, हे आतां मूग आसा पळय हेच्यो मसाल्याच्यो आतां मुगा गांठी करून तुमकां दाखयता. नाजाल्यार मसाला हेज्यो मुगाचो रोस म्हणटा, स्प्राउटेड मुगाचो रोसूय म्हणटा ताका थोडी जाणां, नाजाल्यार मसाल्याच्यो मुगा गांठी म्हणटा. त्यो हांव तुमकां करून दाखयतां. ताका लागून साहित्य कितें जाय तर सोय जाय आनी शिवराक ह्यो. आनी तुमकां जर आतां हे शिवराक कश्यो नाका तर तुमी भितर कांदो रोस कसो करता तसो कांदो भितर घालपाचो, आलें लसूण भाजपाची बीन आनी घालपाची. पण हांव हे न्ही कांदो लसूण आलें बीन घालचें ना आनी तश्यो तुमकां करून बऱ्या पैकी बऱ्यो जाता ह्यो तो करून दाखयता. आनी ही जाय सोय. सोय आतां तुमचे मूग आसा पळय त्या प्रमाणे सोय घे, चड तुमकां सोय जाय चड घे. हे हांवें आतां 3/4 नाल्ल घेतला हांव पळय. आनी कढीपत्ता जाय म्हणजे करवीर फोडणे खातीर आनी सांसवां जाय फोडणे खातीर आनी हिंग हे 3 नग फोडणे खातीर जाय. आनी भितर न्ही वाडटा आसतना मागीर हे पळय सोय आमी भाजतली आनी वाडटा आसतना मागीर भितर आमटाण घालतली. आनी हे आसा इल्लेशें गोड, हे चवी प्रमाणे घालप, इल्लेशें घालूंक जाय. आनी हो आसा खोडो हिंग, हो पळय तो हांव कितें करतलें वाडटनाच घालतलें, हेच्या बरोबर घालतलें. आनी हो आसा गरम मसाला आनी हळद. परत एकदां तुमकां सांगता, हे पळय गरम मसाला, हळद, सांसवां, गोड, आमटाण, हिंग आनी हो आसा खडा, हे पळय हे हिंग, इतलें आसा हे. आनी आतां आमी कितें करुया, तेल आनी मीठ लागतलें. आतां आमची कायल तापल्या, भितर तेल घातला तेंय तापला तेन्ना आमी भितर आतां ही पळय सोय घालुया आनी भाजुया. हे पळय अशें गुलाबी रंगार बरी सोय भाजूंक जाय, असो हेका कलर येवपाक जाय. आनी ह्या सोयेचेरूच न्हू तिगा रूच बरी येता. अशी गुलाबी रंगार बरी भाजा. आनी आतां न्ही हे वाडपाचें मिक्सरार आनी वाडटा आसतना भितर न्ही सोमतेच आमी कितें करुया जाणा, हो पळय हिंग दवरलेलो पळय तो घालपाचो. आनी भितर आमटाण घालपाची. आनी आतां गॅस बंद आसा म्हाजो, हे निवत दवरला, भाजल्या उपरांत तुमकां दाखयला. सोमतें गोड उडोवया भितर. आनी हळद आनी गरम मसाला. आनी हितून न्ही गरम मसाला कमीच घालूंक जाय, खूब डार्क करूंक जायना. रोस बीन आमी करता पळय तसो करूंक जायना, मातशें लायट, ती टेस्ट मागीर बरी वाडटा. आनी आतां आमी हे वाटून घेवया. आतां हांवें मिक्सरार वाटून हे पळय हितून घातलें आनी चड हे बारीक वाटप ना, अशेंच वाटप मातशें बरबरीत कशें. आनी आतां हातून न्ही मूग घालता, हे मूग घालता. तुमगेरूय केन्ना आतां मुगा गांठी बीन करता पळय तेन्ना दुसरे दीस ही डीश जाता न्ही तयार, अशें करा. आनी हांवें तुमकां मीठ सांगूंक नसलें, मीठ चवी प्रमाणे घालप. आतां हेका बरी उकळी येवनी. हे पळया हेका एक 7-8 मिनटां हे पळय हांवें उकडत दवरले. आनी आतां ह्यो जाल्यो, गॅस करुया बंद आनी तेका मागीर फोडणो दिवया, म्हणजे रेडी टू सर्व जातले. हे पळय आतां हांवें कायल दवरले आनी तातूंत न्ही इल्लेशें तेल घातला. आनी हे आतां रोस केला, हे पळय मसाल्याच्यो गांठी केल्या पळय तांकां हांवें हो 1 चमचो गरम मसाला आनी पाव चमचो हळद घातलेली आनी आतां हे फोडणेचें साहित्य आसा पळय, हे पळय तुमकां दाखयता.
हिरवी मिरची ऑप्शनल, पण घातल्यार मातसो वास बरो येता. तशेंच ओली कोथंबीर आसा पळय ती तशीच तुमगेर आसल्यार घाला, पण घातल्यार मातसो वास बरो येता म्हणून हांवें तुमकां मुद्दाम सांगूं ना. हिरवी मिरची आनी ओली कोथंबीर. आता हे सगळें आसा पळय ते आमी फोडणीक घालुया. हे पळया फोडणी रेडी जाल्ली आसा, ती आता भितर घालुया आनी धापून दवरुया. आनी मागीर आता तुमकां हे रेडी टू सर्व करता जाली तयारी. हे पळया तुमकां आता रेडी केला आनी सर्व केला स्प्राउटेड मुगाचो रोस. थोडो लोक हेका मसाला मुगा गाठी म्हणटा. आनी अशें न्ही तुमी मुद्दाम तुमच्या घरा करून पळया. खरें हांव सांगता म्हणून न्ही इतल्यो रुचकर जाता जाणा, घेवपाचें आनी बरें मटा जेवपाचें, इतली रूच आसता तेका. हिंगाचो आनी करविलाचो वास जर घमघमता तेका लागून खूब रुचकर जाता ह्यो गाठी. ताका लागून हांव मुद्दाम तुमकां सांगता खरेंच तुमी अश्यो करून पळया, खाया. तेच बरोबर म्हाका लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. सबस्क्रायब मातशें यादीनूच करा, कॉमेंट्स बरें करा. आनी तुमी आतां तुमचो मोलाचो टायम काडून व्हिडिओ पळयता न्ही म्हजो, ताका लागून हांव खरेंच सांगता मना पासून तुमकां थँक्यू आनी खरेंच देव बरें करूं.